नमस्कार. गोयच्या 43व्या म्हणजे गोयच्या 9व्या आणि एकंदर 43व्या इफीच्या खाशेले बुलेटिनात तुमकां येवकार. पुरण तुमचे सामकार हाडटा इफीचेर खाशेले बुलेटिन. इफी 2004 सुरू जाल्लो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराचो हो दुसरो इफी. 2004 हो ताणें सुरू केल्लो. फाटल्या 9 वर्सांत तो इफी कलकत्त्याच्यान दिल्ली कितलेशेच कडेन व्हरपाचे यत्न जाले. सरकारां बदल्लीं, गोंयची बदल्लीं, दिल्ली बदल्ली, पुणून 9 वर्सां सरकारान हो इफी गोंयांत टिकोवन दवरला. आतां नवो इफी परत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारा कडेन आयला आनी आमी थंय जर वातावरण पळयलें एकंदर तर 2004चे इफीक जें वातावरण आशिल्लें म्हणजे ताका खंय तरी लोकल फ्लेवर आसतालो. इंटरनॅशनल फिल्माचेर चर्चा बिजनेस सगळें आसाच. ताका जो लोकल फ्लेवर आशिल्लो तो लोकल फ्लेवर खंय तरी सरकारान आतां परत हाडपाचो यत्न केला. एकंदर बदल जाला. बदल पयलीं जो इफी जातालो 23 ते 3 डिसेंबर जातालो. 23 नोव्हेंबराक सुरू जावन 3 डिसेंबराक सोंपतालो. पूण पोरू जो फाटल्या फावट ताजेर त्या टायम टेबला वयल्यान मोठो वाद जालो की त्या फेस्ता कडेन क्लॅश जाता पोन्ने गोंयच्या सायबाच्या फेस्ता कडेन. ताका लागून एका वर्साच्या प्रयत्ना नंतर खंय तरी आतां फर्स्ट टायम एक अंदूचे इफींत मोठो बदल आसा तो टायम टेबलाचो. इंटरनॅशनल टायम टेबल जें लिंक्ड आसता इफी कडेन तेंच बदल्लां आनी 20 नोव्हेंबराच्यान अंदू इफी सुरू जाता. दुसरी गजाल एक बदल्ल्या ती इनॉग्रेशनाचो वेन्यू. पोरू मडगांव जाल्लो. अंदू कला अकादमी ना. कला अकादमीच्या सायडीन बांदोडकर स्टेडियम जो आसा फुटबॉल स्टेडियम त्या जाग्यार सरकारान सुमार कोटी भर मोडून 40,000 स्क्वेअर फिटाचो AC स्पेशल पॅन्डल उबारला. दोन गजाली बारीक सारीक बदल. बाकीच्यो फाटल्या 9 वर्सांत विशेष कांय अश्यो बदल जाल्ले ना. तरी आसतना आमी ESGचो व्हायस चेअरमॅन विष्णू वाघाक विचारया तांकां अंदू इफी बदल्लो कसो नेमको. 43व्या इफीची सुरवात गोंयांत जाल्ली आसा. आमच्या वांगडा हा ESGचे व्हायस चेअरमॅन विष्णू सूर्यवाघ. तांचे कडल्यान आमी बरेचशें जाणून घेवया. विष्णू बाब, तुम्ही फाटल्या सरकारान इफी पळयल्या, ह्या सरकारान तुमी आहा. ह्या सरकारान तुमी मेजर रोल करता इफीत. कितें वेगळेपण दिसता तुमकां? आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव हो स्वताच एक अंगभूत असो वेगळो महोत्सव. फाटल्याय वेळार हांव आशिल्लो आनी अंदूय बी हांव आसा. पूण एक म्हाका सांगन दिसता की इफी हो सरकाराचेर डिपेंड करना. खंयचेंय सरकार जरी सत्तेर आसलें तरी तांची जबाबदारी की येदो व्हडलो इंटरनॅशनल फेस्टिवल हो बरे तरेन जावपा जाय आनी गोंयकाराचें नांव हें बरें उरपा जाय. आनी जे कोण आमचे गेस्ट येतात जावं भायले कोण लोक येतात, डेलिगेट्स येतात, ह्या सगळ्यांनी आमच्यो बऱ्यो यादी घेवन परत वचूं जाय. सो अंदूय बीन आमचो तोच प्रयत्न आसा की मातसोसो फरक जर तुमकां दिसतलो जाल्यार तो हॉस्पिटॅलिटी आनी वॉर्म तातूंत दिसतलो की अगत्यान आमी सगळ्यांची चवकशी करतात, कोणा जाय नाका तें पळयतात. जे आमचे सगळे पावणे आयिल्ले आसा ह्या पावण्याक कसलो त्रास जावं न्हय हाचे खातीर थोडे एक्स्ट्रा एफर्ट्स घेतात आनी तांकां बरे बरे सोयी मेळच्यो जावं बऱ्यो सुविधा मेळच्यो हाचे खातीर थोडेशें आमी विशेश लक्ष दिलां. पयलीं खंय तरी मातशें फाटीं पडटाले. फाटीं पडटाले अशें न्हय, पूण केन्ना एक ब्युरोक्रेटीक कसो एक टच येतालो ताका. सो दीस टायम वी हॅव रिमूव्ड दॅट ब्युरोक्रेटीक टच. इवन तुमी आमच्या टॅक्निकल कमिटी किंवा FFच्या लोकांक विचारले जाल्यार ते तुमकां सांगतले की आमी पर्सनली चवकशी करता बाबा तांकां कितें कमी पडलां काय कितें, आनी कितें जाय काय कितें. तांणी गोंयांत येवचें, बरे भशेन रावचें आनी गोंयचें नांव वयर वचचें इतलीच आमची इच्छा आसा. कितें नवें दिता तुमी ह्या वर्साची? ह्या वर्सा नवें म्हणजे काल आमी सुरवात केली गोवन आस्वाद नांवाची एक चीज आमी स्टार्ट केल्या तांचे खातीर की ते हांगा येताले आनी गोंयच्या खाण तांकां कांयच मेळनाशिल्लें. बरेच आमचे ज्येश्ठ लोक आसा तांकां हेवटे तेवटेन भोंवचें पडटालें. आतां MS सत्यू आत्तां म्हाका मेळ्ळे, ज्येश्ठ दिग्दर्शक फिल्म इंडस्ट्रींतले. तांणी म्हाका सांगलें की आमकां विमानतान बीन दवरता खरें पूण थंयचें जेवण हें आमकां परवडना कलाकारांक. सो आमी तांचे खातीर मुद्दाम अत्यंत माफक रेटीन हें सगळें दवरिल्लें आसा की तांकां गोंयचें खरें एथनीक आमचें फूड कितें आसा हें कळचें, आमचें पारंपारीक जेवण आसा कितें ताची जाणविकाय जावची हाचे खातीर ही सगळी वेवस्था केल्ली आसा. आनी कितें नवें पळोवपाक मेळटलें पिक्चराचेर? नवें म्हणजे म्हाका दिसता अंदू जर तुमी पळयत, जर फिल्मां जी सिलेक्ट केल्या ती पळयत जाल्यार सगळ्यांचो दर्जो हो खूब वयलो दर्जो आसा. म्हणजे जी इवन रिट्रोस्पेक्टिव्ह बी जाता फॉरेन डायरेक्टरची ती खूब बरे डायरेक्टरची आसा. ओपनिंग फिल्म सुद्दां एंग लीचें हें पळय हांगा पयलो प्रिमियर जाता हांगा, ही आमच्या दृश्टीन अभिमानाची गजाल. आनी 3D फिल्म पळोवपाचें एक बरो चान्स ह्या निमतान लोकांक मेळपाचो आसा. आमी ताचे प्रिव्यूज पळयले काल आनी 3D फिल्माची एकंदर टॅक्निकूच पळय जी आसा ही इतली मस्त आसा की लोक खरेंच ती एन्जॉय करतले.
नव्या सरकाराक एक मातसो कमी टायम मेळ्ळो इफीची तयारी करपाक आनी जर फुडल्या वर्सा तुमी कितें टार्गेट करता तुमी कितें टार्गेट करता कितें तुमकां करपाचें प्लॅन हांव अंदू आमचें सरकार सत्तेर येतकच मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हांकां नवें इन्फ्रास्ट्रक्चर उबारपाक इतलो वेळ नाशिल्लो. ताच्या पयलीं आमी पयलींच्यो आमच्यो प्रसारण मंत्री आशिल्ल्यो अंबिका सोनी तांकांय मेळिल्ले. तेन्ना आमी तांकां सांगिल्लें की अंदू आमी जे आसा तातूंत भागून घेवया, पण फुडल्या वर्सा आमी तुमकां नवें फेस्टिवल दितलें आनी 2-3 तरी नवीं थिएटरां ही तुमकां पणजेन आयिल्लीं दिसतलीं म्हणून. आनी तेन्ना इफीचें अरेंजमेंट आनी बरे तरेन जातलें. मागीर 12च न्ही 15,000 सुद्दां लोक आयले तरी आमी समर्थ आसतले तांकां होस्ट करपाक. एकदम विष्णू वाघ इफीच्या मुडान दिश्टी पडटा. तो म्हणटा अंदू जेवण वेगळें आसा. जेवणा बद्दल खूब कंप्लेनी येताल्यो लोकांच्यो. तांकां गोंयचें जेवण जाय, खंय तरी कोणाक जेवण म्हारग दिसतालें, कोणाक जेवण मेनू बरो दिसनाशिल्लो. मेनू एक अंदू बदलला सरकारान. अंदू अस्सल गोंयचें जेवण इफीचे प्रतिनिधींक खंय तरी विजिटरांक दितले अशें विष्णू म्हणटा. म्हणून ओवरऑल फाटले 9 वर्सां जर कोऑर्डिनेशन पळयलें, इंटरनॅशनल टायम टेबल स्टार्स येतात, जे प्रोड्युसर येता, डायरेक्टर येता, तांची टायम टेबल्स, इफीचें शेड्यूल फिक्स करप, फिल्म खंयची ती सिलेक्ट करप, वेगवेगळी सेक्शनां ठरप, तांचे एवॉर्ड्स ठरप, ह्यो गजाली DFF करता. आनी लोकल जें आयोजन आसा हांगची VIP हांगची रावपाची वेवस्था, बाकीच्यो एलायड ज्यो फ्रिंज एक्टिविटीज म्हणून ज्यो आसता त्यो सगळ्यो इफी करता. कल्चरल एक्टिविटीज ESG करता. तर पूण हें कोऑर्डिनेशन जर फाटलीं 9 वर्सां पयलीं आतां विष्णू वाघ उलयता ताजे वयल्यान सुद्दां कळटा खंय तरी सरकारान हो इफी स्वताच्या बळाचेर चलोवपाचे अशे यत्न केले म्हणून तो फाटलीं 9 वर्सां तसो उरलो. पुणून अजून जें कोऑर्डिनेशन जावपा जाय DFF आनी एंटरटेनमेंट सोसायटी मदीं तें फाटल्या 9 वर्सांक अजुनूय तितले प्रमाणांत जाल्लें ना. गोंय सरकार आपले पद्दतीन प्रयत्न करता, DFF आपले पद्दतीन प्रयत्न करता. आनी एक मेजर इश्यू जो फाटलीं 9 वर्सां आमी कंटिन्युअस पळयतात, सेक्युरिटीचो इश्यू आनी दुसरें जे डेलिगेट्स रेजिस्टर जातात तांची वेवस्थेचो इश्यू. तांकां वेगवेगळी फिल्म पळोवपाक मेळपाचो, ती जी वेवस्था जी स्मूथ जावपा जाय, तो जो मॅनेजमेंट स्मूथ जावपा जाय, ह्या लेवलाचेर अजुनूय जें जावपा जाय तितलें अजुनूय फाटल्या 9 वर्सां गोंयाक दिशिल्लें ना. आमी रोहना कडल्यान जो रिपोर्ट आयला पळय, रोहनान आयनॉक्स कोर्ट यार्डार जी मेन एक्टिविटी, ज्या जाग्यार मेन फिल्म स्क्रीन जातात, इफीची चडशी थिएटरां आसात, त्या सिच्युएशनात त्या स्पॉटाचेर जी सद्या परिस्थिती आसा प्रतिनिधींची, भायले येवपी लोकांची, भायले येवपी VIPची, तांचे अरेंजमेंटाची, तांचे वेवस्थापनाची, ताजेर रिपोर्ट पळोवया रोहनाचो. I am at ESG Courtyard and it is the first day of the International Film Festival. Now, despite there already being a mad rush for delegate passes, it has not let up. As you can see behind me, the rush continues. People are coming here in droves to register for delegate passes. And behind us, we have the registration counter where everybody who comes for IFFI can register. We have Purvi with us from registration and it's been quite hectic, but she has taken the time off to talk to us. So Purvi, tell us, how has it been for you in the last few days? Yeah, it's fine, but I'm in the registration section, so I look for registration, means people come with the IDs, we see whether it is approved or no. So then we tell them where to go. If it is not approved, then we find some solution and we make a way to let them get a pass. Do you feel this IFFI is going to be an even bigger success compared to last year? Yeah, many people say that it is like Parrikar has come again, so now it will be like, how was the first IFFI? It was a very grand success, as people say and I also say, so maybe we are looking forward this IFFI also will be a grand success. It is the first day of IFFI, of course, and already there seems to be a slight problem here. We have there's a lot of crowd behind us and apparently all these people are waiting for the very important bag that accompanies your delegate pass. We have with us Genevieve D'Souza and she's of course been in this line for a very long time. Let's hear what she has to say. This is the first time I've made a delegate pass. All these years I've been just making the cinephile and I've had no problem. Now we've been standing here for a long time, at least about 2.5 hours. Books are available, but the bags are not available. Now we suggested to the manager that why don't you just give us the books, we're not interested in the bags. But she seems to want instructions from somewhere. So anyway, we told her if you are the manager and we are the people who are telling you to just give us the books, I think there is no problem. But she doesn't seem to toe the line. So we just have to wait. That's it.
We are now inside the collection booth and we are right at the front of the line where people are supposed to be receiving their bags. Now after a very lengthy delay, the contents of the bag have arrived in separate boxes. However, as you can see, it is a mess and people are being handed out these things without bags. We have with us Nilim Satya, who is a theatre worker and he has come specially for IFFI all the way from Assam. Problem क्या हुआ है? नहीं, ये तो ठीक है कि अच्छा अरेंजमेंट है, लेकिन हम लोग 2 घंटा से यहाँ खड़ा है वो बैग और स्टेशनरी लेने के लिए, अभी तक नहीं मिला। अब जब हम आए, लाइन में आए, जब आए वहाँ बोल रहा है कि बैग नहीं है। ये ठीक नहीं है, ये कैसा है? हम लोग ने रजिस्ट्रेशन किया है, डेलीगेट की हैसियत से हमने रजिस्ट्रेशन किया है, तो उसके हिसाब से वहाँ जो इक्विपमेंट्स रहना चाहिए, जो चीज़ें रहना चाहिए, उसी हिसाब से रहना चाहिए। मैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन से बोलना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग मैं तो आसाम से आ रहा हूँ, इतना दूर से आ रहा हूँ, इतना कष्ट उठा रहा हूँ यहाँ ये फिल्म फेस्टिवल देखने के लिए ही आ रहा हूँ। वहाँ जो मिलना चाहिए वो इजीली मिलना चाहिए, बैग्स मिलना चाहिए, जो भी मिलना चाहिए वो इजीली मिलना चाहिए। ये ठीक नहीं, IFFI का ये अरेंजमेंट ठीक नहीं मिला मुझे। There you have it. For all the glitz and glamour that surrounds IFFI, the ground reality is that the most important people who make this event a success, the delegates themselves who turn out in huge numbers, have to go through such difficulties. This is Rowan D'Souza with video journalist Devendra Gaonkar reporting for Prudent Media.